आयज खास करून मेळावली गांवांत येयला तो जे लोक IIT प्रकरणांचे विरोध करता तांकां सपोर्ट करपा खातीर येयला आनी विरोध करपाक सपोर्ट करपाक एकूच कारण म्हटल्यार जे पद्दतीन हो जो IIT प्रोजेक्ट हांगा हाडला थंय लोकांच्यो काजी आसा एनवायरमेंटल इश्यूचेर आमी विचार केलो जाल्यार खुबशे झरे आसा झाडां खुबशीं सादारण लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक झाडां आसा लोकांच्यो खुबश्यो काजी आसा आनी ही जी जमीन हँडओवर केल्या ती लोकांक विश्वासान घेवन करूंक ना. लोकांक विश्वासान घेवपाची गरज कित्याक आसा तर पारंपारीक दृश्ट्या ती एरियेक म्हणटा ते हांगातले लोक काजी करता. पयलीं वेगळीं पिकां काडटाले म्हळ्यार नाशणे वरी पाकड पयलींचे पद्दतीचे आनी आतां काजूय आसा आनी ह्यो काजी भोगता ते लोक आनी लोक आयज आनी काल त्यो भोगिना पोर्तुगीज टायमाच्यान भोगता कित्याक तेंचेच हातीन सत्ता गेल्या कारणान हो विशय जावना हांव तितून चड वचना पुणून आयज 70च्या सगळ्या लोकांनी जागे जावंक जाय. हांव राम मेळकर पयलीं तुमकां म्हाज्या विशय सांगलेलें आसा पूण आजची जी उपस्थिती पळयली जाल्यार आमी जे आमच्या पंचायतीन आमच्या 5 वाड्याचे पंचायतीसून जे मेंबर निवडून दिल्या पंचायतीन त्या पंचा पैकी एकूच पंच आज हांगा उपस्थित आसा. बाकीचे पंच 30 जाण हांगा लोकां फाटल्यान ना. ज्या लोकांनी तांकां निवडून दिल्या पंच म्हणून तेंच्या फाटल्यान आज ते ना 3 पंच. तेन्ना हांव तांकां आव्हान करता की तेंच्यांनी आपूण जावन लोकांच्या ह्या लढ्यान सामील जावचें, कसल्याच दबावाक बळी पडचें न्ही. म्हाजे म्हायती प्रमाण तेंचेर दबाव येयल्लो आसा आनी ते खातीर ते फाटीं वाडटा पण तेंच्यांनी ते न मानता दबाव न स्विकारता. ह्या लोकांक 5 वाड्याचे लोक हो लढो आसा तितून सामील जावचें अशें हांव तांकां आव्हान करता. तेंच्यांनी स्वभशेन सामील जावचें. नमस्कार. आयज आमी मेळावली गांवांत आसा. जे आयज मेळावली गांवाचे 5 गांवाचे जे लोक आसा गोयली पंचायतीच्या त्या 5 गांवांतल्या लोक आयज मोठ्या संख्येन जे जल्मी देवस्थान आसा थंय धरणे धरपाक बसलेले आसा. तर आमकां IIT प्रकल्प नाका म्हणून जो लोकांक नाका जाल्यार आमी IIT करून दिवचे ना. आमी लोकांक आसतले आनी वेळ प्रसंगी आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. आतां उपोशण सारकें आंदोलन सुरू करचें पडलें आतां पण आमी लोकांक आसतले